हेब्रेवांक पत्र आवेसवो 2 सोडवणेचें व्हडतें देणें. ह्या खातीर आमी लोटोन वचना जावंक आमकां शिकयल्या त्या सोतांक ओदीक जोटणायेन आमी लक्ष दिवंक जाय. देवदूतां वरवीं आमच्या पुर्वजांक परगट जाल्लें उतर विस्वास फावो आसलोलें म्हूण दोखोल जालें. तें मोडलां वो ताका कान दिवंक ना तांणी फावो ती कास्त घेतली. तशें जाल्यार आमकां आतां फावो जाल्ल्या येदे व्हडत्या सोडवणेच्या देण्यांक आमी चीत दिनाव तर कशी म्हूण आमी कास्तींतलीं सुट्टोल्यांव. ही सोडवण खूद सुमया वरवीं परगट जाली आनी ताची परगटणी आयकली तांणी आमकां तिची खात्री दिली. त्याच बरोबर कुणां ओचोऱ्यां आनी जिनोसवार विजमितां वरवीं तशेंच आपले कुशे पोरमोणे वांटलोल्या पवित्र आत्म्याच्या वरगुणा वरवीं देवान तांची गोवायकी कोरी म्हूण दाखयली. क्रिस्त मनशांक सोडवणेक पावयता तो फुडारी. एक नवी प्रितूम म्हणजे मनशाच्या जिविताची एक नवी मांडावळ येवची आसा. तिची खबर आमी हांगा करतांव. हे नवे प्रितुमेचो अधिकार देवान देवदूतांचे आदीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकार एके सुवातेर कोण एकल्यान अशें सांगून ह्या विशीं गवाही दिल्या. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? मनशाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी मानाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयां तळा घाल्यो. सगल्यो वस्तू मनशाच्या पांयां तळा घाल्यो जाल्यार ताचे काल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. पूण खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू मनशाच्या हाताखाल आसात म्हूण आमी अजून पळयनांव. तरी देवदूतांवन मातसो ल्हान जाल्ल्याक म्हणजे जेजूक आमी पळयतांव. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेचो आनी मानाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्लो आसा. अशें ताणें देवाचे दयाळायेन एक एकल्या मनशा खातीर मरण भोगचें आसलें. देव सर वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट सगल्या आपल्या पुतां धुवांक मोहिमेक व्हरूंक ताची येवजण आसली देखून ताणें जेजूक कोश्टां दोगदां वरवीं सोंपाडणेक पावोवंक जाय आसलो. कित्याक म्हणल्यार जेजू मनशांक सोडवणेचे वाटेन चलोवन व्हरता तो फुडारी. कारण तो मनशांक पातकांतलीं शुद्ध करता आनी ताका आनी ताणें शुद्ध केल्ल्यांक एकूच बाप आसा. ह्याच खातीर तांकां आपलीं भाव भयण म्हणूंक तो लजेना. देखून तो अशें देवाक म्हणटा, म्हज्या भावां भयणीं मदें तुजें नांव परगट करतलों. तांची जमात भरता तेदना सोबे माजार तुका वाखाणटलों. अशेंय तो सांगता. ताचेर हांव विस्वास ठेवतलों. आनिकूय तो म्हणटा, हो पळय हांव आसां आनी देवान म्हाका दिल्यांत तीं म्हजीं भुरगीं. सगलीं भुरगीं एकाच रोगता मांसाचीं देखून जेजू त्याच तांच्या मांसा रोगताचो जावन आयलो. अशें मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवचाराचो आपल्या मरणा उद्देशीं ताणें नास केलो. आनी हे भाशेन मरणाचे भिरांतीन आख्ख्या आपल्या जिवितांत गुलामपणांत जियेतालीं तांकां ताणें सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक मजत करूंक तो येवंक ना पूण आब्राहामाचे संस्थीक. ह्या पासत पोरजेच्या पातकांचें भोगसणें जोडून घेवचे खातीर देवाच्या फुड्यान दयाल आनी विस्वाशी परम याजनीक जावंक सोगटांक ताणें आपल्या भाव भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयलीं कोश्टां उपद्र्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून
आतां जावची परिक्षा जाता तांकां आदार दिवंक तो शकता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.